ह्यो भयणी आमच्यो आन्सर दिया, आन्सर मागा. मित्रांनो, टीका करपाक इझी. सकारात्मक टीका केल्यार सुनील ढवळीकर तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो, कारण तो विकास असता. सकारात्मक टीका. पण निरर्थक टीका, नाकाशिल्ली टीका आम्ही सोसून घेवचे ना. आम्ही कोणाचे नागोणपट्टेच्या धंद्यात केन्नाच ना. 2500 सरकारी नोकऱ्यो हांवें स्वता दिल्यो, खुद्द मनोहर पर्रीकारान दिल्यो. केन्नाच खंयच्याच मनशान जर आमचे विशीं नांव घेतलें की ह्या लोकांनी पयशे खाले म्हणून आम्ही राजकारणात निवृत्ती पळोवपाक तयार आसा. पूण आज तुमचे जे मंत्री आसा, आमदार आसा सरकारांतले, तांच्या नांवान आज बोटां मुट्टा. कित्याक हे तुमी लक्षात घेवपाक जाय. आणि हे करता आसतना आज आमकां ओगी बसून उपयोग ना. कारण हो मोगो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरान गरीब लोकां खातीर निर्माण केल्लो पक्ष आसा. आणि हो गरीब लोकांचो पक्ष आमकां विधानसभेत मोठे हुद्द्यार व्हरपाची आवश्यकता आसा. जो पर्यंत आमी हे करना तो पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. तांकां प्रोविजन करून दिले. तो तेंचेकडे मागता की इमिजिएटली आफ्टर इलेक्शन्स आम्ही त्याचे लक्ष घालून प्रत्येक गावात 24 वरां सोडून घाला, पण 8 वरां तरी उदक मेळटा ते आम्ही प्रायोरिटी बेसिसचेर हांगा मांद्रे मतदारसंघात आम्ही करतले आणि त्यांचे गायडन्स आमकां आसतले. ही गर्जना कोणाची? मोगो पक्ष सगळे पयली स्टार्टिंग म्हणटाले मोगो पक्षान जातले की ना मांद्रे मतदारसंघात. पण म्हाका खात्री आसली आणि म्हाज्या वांगडा असले तांकांय खात्री आसली. आयज मोगो पक्ष ह्यो शिव घेऊन आमी फुडें सरल्यात. आयज शिव घेऊन जेन्ना फुडें सरतात प्रत्येक घराघरांनी आमकां वेलकम करतात. स्पेशली ज्येष्ठ नागरीक जे आहात ते सगळ्या घरांनी जेन्ना गेले आमकां इतकेच आशीर्वाद दिताले, आमचो शिव परत येयलो. ही उतरां आयकून खरेंच मनाक बरें दिसतालें. आणि आयज हो शिव आमकां फुडें व्हरपाची गरज आहा. आमच्या सारके यंगस्टर्स जे ह्या पार्टीन येयले, जॉईंट जाल्यात आणि कार्य करतात, तशेंच यंगस्टरांक रिक्वेस्ट आहा की हो शिव आहा तो कायमचो मांद्र्यानूच न्हू आख्ख्या गोंयभर शिव गर्जना ही जावपूच जाय. आणि शिवा शिवाय पर्याय ना. आयज पक्ष बीजेपी जावं काँग्रेस जावं हे भायले पक्ष येवन खुबशे नाकारले कितें कितें करतात. तेका लागून स्थानीक पक्ष ह्यो आमचो पक्ष, ह्या मातयेंतलो पक्ष मांद्रेच्यान खुबशे ह्या पक्षान आमकां दिल्ले आहा. ह्यो बारीक समाजाचो पक्ष, बारीक लोकांचो पक्ष, आणि हे बारीक समाजाक आनी बारीक लोकांक मदत करपा खातीर आनी सपोर्ट करपा खातीर ह्यो पक्ष परत एकदा इल्लो आहा. मागता तुमचे कडेन ह्या पक्षाक तुमचो पूर्ण सपोर्ट आसचो. तुम्ही आसातूच, पूण जे आयज खंय तरी चिंततात कोणाक सपोर्ट करप, खंय वचप, तांकां कन्विन्स करा की शिव मोगो पक्ष ह्यो आमकां पर्याय आसा आणि मोगो पक्षा शिवाय खंयचोच पर्याय ना. कित्याक सरकार घडयतलो, परत एकदा सांगता, सरकार घडयतलो जाल्यार मोगो पक्षच घडयतलो. खंयचोच आनी पक्ष घडोवंक शकना. आणि तुमचे नोकऱ्यांचो विशय जावं डेव्हलपमेंटाचो हो फक्त मोगो पक्ष करूं शकता. इतलेंच हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.